प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 9 वोड 14 आनी 15. Mathew chapter 9 verses 14 and 15. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जुवांचे शीस जेजू सोडशी आयले आनी ताणी विचारले, आमी आनी फारिजेव उपास करता, पूण तुजे शीस उपास करिनात तें कशें? आनी जेजू सांगलें, आपणा बरोबर न्हवरो आसोसोर न्हवऱ्याचे पावणे दुकांत आसूंक जाता जाय, पूण न्हवऱ्याक ताचो सोशिलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले. प्रितीच्या बाबणीनो आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत जेजू आमकां उपासा विशीं शिकोवन दिता. आनी खरें म्हणल्यार बाबणीनो, जेन्ना जुवांचे शीस जेजू कडेन येतात आनी ते म्हणटात, आमी आनी फारिजेव उपास करता पूण तुजे शीस उपास करिना, तें कितें? कशें घडटा हें? आमी सगळे उपास करतात, फारिजेव उपास करतात, वो लोक सगळो उपास करता, आनी तुमी फकत खातात, जेवतात, पियेतात, आनी हें कितें? आनी भाव भयणीनो, त्या वेळार जेजू कितें म्हणटा? आपणा बरोबर न्हवरो आसोसोर न्हवऱ्याचे पावणे दुकां आसूं जाता जायत, पूण न्हवऱ्याक तांचे सोशिलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले. म्हणजे न्हवरो कोण आसलो त्या शिसां बरोबर? न्हवरो आसलो तो जेजू. आनी आयज भाव भयणीनो, आमी पवित्र पुस्तकाचेर वाचत जाल्यार सान पावलो बरयता की न्हवरो जावन आसा जेजू आनी इग्रोज मात जावन आसा ताची पोतीन. इग्रोज मात म्हणल्यार सगळीं आमी जी भावार्थी आसात, आमी जाता ताची जेजूची पोतीन आनी जेजू जावन आसा आमचो न्हवरो. म्हणटच जेन्ना हे शीस आयिल्ले जेजू कडेन जोहान बातिस्ताचे आनी विचारतात, तुमी कित्याक उपास करिनात? आनी जेजू म्हणटा, जेन्ना हांव ताजे बरोबर आहा, म्हज्या शिसा बरोबर, ते उपास कित्याक करतले? जेन्ना कोण एका काजाराक वेता, न्हवरो आहा, ताची बायल आहा, सगळो लोक आहा, थिंचो कोण उपास करता, थिंचो जेवता, खाता, पियेता, डांस करता, सगळें बरें करता. पूण एक पाटी न्हवरो गेलो, एक पाटी काजाराचेर सगळें म्हणटा ती जें सेलेब्रेशन आहलें तें काबार जाल्या उपरांत लोक घरा वेता. आतां आनी कांय खावपाचें आनी ना, तें आतां आपल्या घरा खावचें पडटा. म्हणटच जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता आयज? जेजू आमकां सांगूंक सोदता की जेन्ना तो आमचे बरोबर आहा, आमकां उपास करपाची गरज ना. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू आमचे बरोबर आहा, आमकां उपास करपाची गरज ना. पूण आमी सजमणी ना म्हणून आमी उपास करता, पोन्न्या कोराराच्या भुरग्यां भशेन आमी उपास करता. पूण भाव भयणीनो, आतां की आमकां सजमणी जाय, कित्याक उपास करता ती? जेजू आमचे बरोबर आहा. जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी देव मानला, जेन्ना ताका आमी आमचो सोरमोणार केला, जेन्ना ताका ताच्या रोगता वरवीं आमी नितोड जाल्या, देवान कितें केलां? देवान आमकां आमचो आत्मो जेजू सारको दिला आनी तेज्या उपरांत आपलो पवित्र आत्मो आमचे भितर दिला आनी आतां आमची कूड जाता पवित्र आत्म्याचें मंदीर. म्हणटच आतां भाव भयणीनो, देव आमच्या भितर रावता. आमची कूड जाता एक मंदीर. आमकां खंयच्या जाग्यार वचोंक नाका की देव थंयसर मेवतलो म्हणून. देव आमच्या भितर आहा, आमच्या सांगात आहा, आमचे भितर जियेता. पूण आमी स्वत मानता काय? आमची परिस्थिती वायट येतकूच, कोण आमकां दुखयत जाल्यार, कोण आमकां आमची सर्वीस गेली वो आमकां कितें रिपोर्ट मेळलो जाल्यार आमी म्हणटा, सायबा तूं खंय गेलोय? आतां आमकां इतले त्रास येयले, आतां खंय आहाय तूं? पूण आमी जाणो भाव भयणीनो, ताणें सांगलां आपल्या उतरांत, हांव तुमकां केन्नाच सोडचो ना, हांव तुमच्या भितर आहा, हांव तुमकां केन्नाच एकसुरो सोडचो ना. तर भाव भयणीनो, जेन्ना ही आमची परिस्थिती वायट येता, कितें आमकां आमच्या जिवितांत वायट घडटा, तर कितें जाता? आमची चोत्राय आमच्या त्रासाचेर वेता आनी आमी विसरता की जेजू आमच्या भितर आहा म्हणून. आमी विसरता की आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हणून.
आमी विसरता की देवान आमकां आपल्या उतरांत सांगलां की तो आमकां केन्ना सोडचो ना म्हणून. आनी देखून भाव भयणीनो, त्या वेळार आमी जेन्ना उपास करता, आमी आमची चोत्राय आतां आमच्या त्रासांचेर आनी ह्या संवसाराचेर धरिनासतना आतां आमी चोत्राय आमच्या आमच्या त्या देवाच्या उतराचेर धरता. आतां त्या उपास करून आतां आमच्या मनाची नडसणणी करता. म्हणटच उपास आमी करता फकत देवा कडसून आमकां कितें बेसांव मेळपाक न्हय. आमी उपास करिना की आमकां सांगना आमी उपास करिना जाल्यार आमकां पातक जातलें म्हणून. ना, एक दीस वा 2 दीस आख्या वर्सान शिशेच्या बुधवारा दीस आनी नेमाण्या शुक्रारा दीस उपास केलो जाल्यार आमकां कसलोच फायदो जावचो ना. कित्याक देव आमचे भितर आहा. आमच्यान उपास केन्नाय करूंक जाता. उपास केल्या उपरांत मागणें करून आनी आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर धरून आतां आमच्यान आमच्या मनाची नडसणणी करूंक जाता. फकत आमकां जाय आमचें मन ते देवाच्या उतराचेर दवरपाक. तर भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा, जेजू हा आमचे भितर, पूण कितले फावटी आमी संवसारान जियेता म्हणून आमची चोत्राय आमच्या परिस्थितींत वेता आनी आमी विसरता की देव आमच्या सांगात आहा, देव आमचे भितर आहा. आनी देखून जेन्ना आमी उपास करता, आतां उपास केले उपरांत कितें जाता, आमचें पोट म्हणटा आरे बाबा जेवण दी, पेज दी, चाव दी, शीत दी, कितें तरी खावपाक दी. पूण त्या वेळार हांव म्हजें मन त्या पोटाक सांगता तुका कांयच मेळचें ना. जेन्ना हांव तुका दिता तेन्ना तूं दिता. तें करून हांव आतां म्हज्या मनाचें ट्रेनींग करता. आनी एक दीस करून उपास करून तें ट्रेनींग जावचें ना. देखून आमकां उपास करचो पडटा, मागणें करचें पडटा, देवाच्या उतराचेर चोत्राय धरची पडटा. तर भाव भयणीनो, जो कोण उपास करता आनी आपल्या पोटाचेर चोत्राय धरिना पूण देवाच्या उतराचेर धरता, मागणेंनी उपास करता, तांकां की ह्या उपासाचो फायदो जाता. कित्याक त्या उपासा वरवीं तांची चोत्राय, तांचें मन आतां देवाच्या उतराचेर रावता. आनी जेन्ना 1 दीस 2 दीस केले आनी आमी समजता की आतां बरें व्हडलें काम केलें, आमी आतां भाग्यवान जालीं म्हणून आमी तें सगळीं फकाणां ती सोडूंक जाय. आनी आतां आमी हे उपास करून, मागणें करून, देवाच्या उतराचेर रिगून आतां आमचो भावार्थ जो भितर हा तो घोट करून आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर धरून एक जैतिवंत जिवीत जिवंक, हें जावन आसा कारण उपास करपाचें. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी नव्या कराराची भुरगीं आहात, उपास करून देव आमकां कांय बेसांव दिवचो ना. उपास केलो म्हणून देव आमकां चड आनीक भावार्थ दिवचो ना. उपासा वरवीं फकत आमी आमच्या मनाची नडसणणी करपाक, हें ट्रेनींग करपाक, आमची चोत्राय आमकां दिसता, आयकता, आमकां कितें आमच्या संवसारान कोणें म्हणलां ताजेर आमी आमची चोत्राय धरिनासतना उपास केल्या उपरांत आमी आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर धरून आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातना तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.